देखून मोगाचे भावन भयण आमी नियाळ करुया आमच्या खासगी जिवितांत आमी देवाक पयलो वयलो मान दिला काय, वो आमी आमचें जिवीत संवसारीक वस्तूंचेर लायलेलें आसात काय. तेच परीन आमी नियाळ करुया आमचे फामिलींत आमी देवाचें आसण्याचें वातावरण केलेलें आसात काय, वो आमी आतां आमच्या लागशिल्ल्यांक आमच्या भुरग्यांक मॉडर्न गॅजेट्स दिवन तांकां संवसारीक नदरेन मार्ग दाखयतात काय. तेच परीन आमी नियाळ करुया आमचे फिरगोजींत आमी जायते फावटी आमचे फिरगोजींत काम करतात, पूण आमी तें कित्याक करतात, आमचेच व्हडपणा खातीर वो आमी देवाचे महिमे खातीर करतात काय, हें आमी नियाळ करूंक आयचें हें वाचप आमकां आपयता. आनी आमकां मोगाचें भावन भयणो आमच्या जिवितांत बरे मार्गांत चलोंक आमकां देवाचें उतर आसाच. आनी आयच्या पयल्या वाचपणान पळयलां उपदेक्षाच्या पुस्तकान आमी आयकलां पलकेपणाचें पलकेपण सगळेंच पलकेपण. आनी ताकाच लागून दुसऱ्या वाचपान आमकां भाग्यान पावलोय म्हणटा, आमकां शिटकावणी तो आमकां सांगता की तुमचें ध्यान मन सर्गीच्या वस्तूंचेर आसूं दी, संवसारांतल्या वस्तूंचेर न्हय. आयज मोगाच्या भावन भयणो, आयज आमी ह्या वाचपाचेर नियाळ करता आसतना आमी आमच्या जिवितांत खरो ठेवो खरी गिरेस्त कितें ती पळोवया. आनी आमकां देवान दिल्ली आसा ती खरी गिरेस्तकाय, ती म्हणल्यार आमचो स्वामी जेजू क्रिस्त. ताचेर आमी आमचे दोळे लावया. आमकां आमच्या जिवितांत जायती गिरेस्तकाय दिल्ली आसा, पूण ती आमी आमच्याच व्हडपणाक न्हय, पूण ती आमी दुसऱ्यांच्या आदाराक देवाचें सर्गीचें राज प्रगटोवंक ती आमी वापरूंक आमकां दिल्लें आसा. ती आमी मानून घेवया आनी ह्याच मार्गान चलूंक जेजूकूच आमच्या जिवितांत खरी गिरेस्तकाय म्हूण मानून घेवन आमी वावरुया. हें जावन दी आयच्या ह्या दिसाचें मागणें की आमी जेजूक चिटकून रावूंक, संवसारीक वस्तूंक न्हय पूण जेजूक चिटकून रावूंक आमी देवा लागीं मागुया.